आम आदमी पार्टी ऑल इंडिया लेवलाचेर एक टॉक टू AK म्हणून एक कार्यक्रम करता. हो टॉक टू AK प्रोग्राम 17 तारखेर 11 वरांचेर स्टार्ट जातलो. 11 ते 12:30 सुमार हो प्रोग्राम चलतलो. यू कॅन आस्क क्वेश्चन्स फ्रॉम एनीवेअर इन द वर्ल्ड. इनफॅक्ट आज मेरेन आज सकाळचे मेरेन आमकां म्हणजे दिल्ली टीमीक अरावंड सेंट्रल टीम जी हँडल करतात ताका अरावंड 25,000 प्रश्न आयल्या फ्रॉम ऑल ओवर. तातूंत 2,500 प्रश्न ऑलरेडी गोंयच्यान आयल्या. 2,500तले 1000 वयर प्रश्न आमच्या तरणाट्यांनी विचारल्यात की अरविंद केजरीवाल आमच्या तरणाट्यांक आनी अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व करपाक कितें करतलो. हो मेन मुद्दो गोंयच्यान आयला. पंजाबांतल्यान मेन मुद्दो आयला की तो ड्रग इशू, जो पंजाबात ड्रग इशू मोठ्या प्रमाणान लोकांक आनी सोसायटीक त्रास करता, तो कसो हँडल करतलो हाचेर आयला. आनी छत्तीसगड आनी बाकीच्या राज्यांतल्यान प्रश्न आयल्यात की तूं पंजाबाक वता, गुजराताक वता, गोंयाक वता, आमच्या मनाक केन्ना येतलो. सो हाचे कडल्यान लोकांची उत्सुकता अरविंद केजरीवालाक मेळपाची, जे मेळ्ळ्यात ते प्रश्न विचारतात आनी जांकां तो मेळूंक शकूना ते जाणा जावपाक सोदतात की तो तांकां मेळपाक केन्ना येतलो. हांव सांगूंक सोदता आमी गोंयची एक टीम, तातूंत भितर इल्लोय दुबाव ना. आमी आमचें काम करत रावतले. जे मनोहर पर्रीकरान केलें ताणें सांगलें ही प्रायवेट विजीट म्हणून. इनफॅक्ट तेच दिसा वाल्मिकीन स्वता आपणे प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तुमकां सगळ्यांक सांगलें की तो येवन आपल्या बापूय बरो ना. ताचो बापूय तुमी जाणाच आसतले, इज अ BJP फावंडर. सो तो ताजे कशे संबंद आसात ते हांव नको, ताचो बापूय बरो ना म्हणून तो ताजी खबर घेवपा खातीर ताजे घरा कडेन गेल्लो. पूण आमकां काय दिसना तातूंत कितें वायट आसा अशें. पूण टू क्लॅरिफाय की जाता जशें तुवें म्हणलें काँग्रेसीन ते गुगली घालून लोकांक मातशें इल्लें डिविएट करपाक आनी लोकांक मातशें इल्लें कितें म्हणटात ते मेजमरायज करपाक ट्राय केलें. म्हणून हांवें पयलींच क्लॅरिफाय केलें की हातूंत भितर पॉलिटिक्स कांय ना. इट वॉज हिज पर्सनल विजीट मिस्टर दत्तान. Kejriwal is expected to visit end of the month to first week of August. This is the tentative program, and what we are right now working on is a dialogue with women, mining affected people, tribal and senior citizens. And there has been a tremendous feedback that youth want to have another dialogue with him. So we are trying to have another dialogue with youth because of a tremendous response that we have got from youth in some other part of Goa. So that is what we are working on right now.